भोजन प्रियांक आमगेल रनपाकुडाक स्वागत। हांव वंदना श्रीधर शणै। मिगेल प्रकार अत्यंत सुलभायरी वलियूचे विद्ये म्हळ्यारी रंदप। एकितले ताळमे श्रद्धे आसक्ती असल्यारी कोणाक जाल्यारी रंदप सुलभरी करगत जाता। तशी म्हणून रंदप सिक्कून जाल्ले म्हूण सांगचेक साध्य ना। इत्याक म्हळ्यारी प्रत्येक व्यक्ति दुकून व्यक्तीक घरा दुकून घराक रंदप करचे रीती शैली पुरा भिन्न जावन आसता आनी प्रतिनित्य प्रति रंदपाकुडांतू नवे नवे रंदपाचे आविष्कार दत्त आसता। बमणाले मन गेलोच्याक, चेडवाल मन संतोष करच्याक आनी मायमावाले प्रीती घेवच्याक, आमगेल सोयरालेद्रक सई म्हणसून घेवच्याक आमकाशचे एक साधन म्हळ्यारी रंदप। आमक बायल मनशांक प्रति दिवस सकाळी तन्नी कसं करचे, दनपार जेवण कसं करचे म्हणून आलोचन आसता। तशी जावन हांव म्हाका गोत्तसिले रंदप कोण दाखयता। तशींची तुमकां गोत्तसिले सलहे सूचने दयकोन कमेंट्सान तिलसुका। इत्याक म्हळ्यारी हांव अनिकेची रंदप शिकचे विद्यार्थी जावन आसच्याची हांव इच्छा करता। इत्याक म्हळ्यारी रंदप म्हणजे प्रतिनित्य विंगड नमन आसल्यारी आमकां करच्याक उमेदी आसता आनी नवे प्रयोग करूक एक अवकाश मेळटा। कसं म्हणटा ती चणे पंचकदाई करचे रेसिपी दुखून मिगेल चॅनलाची सूर करतस। चणे पंचकदाई मस्त जनाक गोतस, मस्त जन मस्त रीतीर करतती। हांव करचे नमुनो तुमगे लगे शेअर करून घेतस। एक चूरपुणी इष्ट दलरी दय कोर्नो खुशेरी आशीर्वाद रूपरी मस्त लाइक शेअर सब्सक्राइब करून आमकां सपोर्ट करती। आता चणे पंचकदाई कशी करची म्हणून पळोवया। 1 कप सोई, 1 कप पतळ फोवू, अर्ध कप गोड अथवा तुमगेल इच्छानुसार चण भज्जून सोलकाणू चणे पिट्टी करून घेवका आनी येळा पिट्टी। आता सुरवेरी एक बाउल घेवन सोई गोड येळा पिट्टी घालून चंद करून बरसून घेवका। हे तिन्नी एक ಹೊಂದून घेवतशी चंद करून बरसून घेवन तज नंतर चणे पिट्टी घालून आनी वापस कल्लोका। हे चारी इंग्रेडियंट ಒಟ್ಟು कल्लेलरी होडना। हे पूरा ಹೊಂದून घेवतशी चंद करून कलेल मागीर फोव घालून कल्लेलरी देवाल नैवेद्यक आरोग्यकर आनी रुचिकर जाल्ले चणे पंचकदाई रेडी जाता। हे पंचकदाई तुम्ही वरे करून कशे आशिल्ले म्हणून दय करून कमेंट्सान तिलसी येती। तशींची मस्त लाइक शेअर सब्सक्राइब करून आमकां सपोर्ट करूंक विसर नाकाती।